चंद्रयानाच्या यशा उपरांत G20चे यश देशवासियांक उमेद। भारत मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉराची बुन्याद भारतान घाली म्हूण इतिहास। प्रधानमंत्र्याची मन की बात गांधी जयंतीक स्वच्छांजली। आग्वाद लायट हाऊस इव्हेंट टुरिस्टांचो आंकडो वाडटलो। दिसाक एंट्री मर्यादा 20,000 करची। मुख्यमंत्र्याची केंद्राक सुचोवणी। मायकल म्हणटा इव्हेंट 365 दीस करचो। गोयात पावस चालूच। आयज येलो अलर्ट। गडगडाट जगला मारून पावस। 28 सप्टेंबर मेरेन दर्याद नाका। नुस्तेमारांक शिटकावणी। पावस पावलो 121 इंचार सरासरी पार। चौथीच्या उत्सवी सिजनात गोय कोविड मुक्त। हेल्थ बुलेटिना प्रमाण फाटले 4 दीस एकूय केस ना। हेल्थ एक्सपर्ट म्हणटा फुडले 7 दीस परिस्थिती पळोवपाक जाय। आनीक 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनीक बावटो। प्रधानमंत्री मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं दाखयलो बावटो। प्रधानमंत्री म्हणटात ट्युरिझमाक बूस्ट। मल्टी मॉडल कनेक्टिव्हिटीचेर फोकस। पोरनी पेन्शन स्कीम लागू करात। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या रॅलीक काणकोणा येवकार। गोयचो शिक्षक संघ वांटेकार। चिखले इलेक्ट्रिक कदंबाचो एक्सिडंट। वेळ बरो कोणाकूच मार लागूंक ना। टॅक्सीक साल्वार करूंक कदंबा भायर मारली ती रस्त्या कुशीकच्या दुर्गार आदळली। सरकारान 6 न्हंय नितळ केल्या उपरांत अंदू नुस्तें बरें मेळटा। बेतलांतल्यान नुस्तेमार उमेदीर। न्हंय नितळ आनी खोल। हॉटेलवाल्यांनी न्हंयत सिवेज सोडची न्ही म्हूण उलो। नागपुरात पावसाचो दुडगूस। शारात बुट्टी। 10,000 घरांक फटको। रेस्क्यू टीम लोकांक स्थलांतर करपाच्या मिशनार। भारतीय लष्कर बचाव मोहिमेत झुजा पावड्यार वांटेकार। मध्य प्रदेश छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुकेक काँग्रेसूच जिखतली। राजस्थानातूय काँग्रेसीचे वजन चड। राहुल गांधीक विश्वास। तेलंगणात खंय जिखपाची शक्यताय। गांधी जयंतीक बापूक श्रद्धांजली म्हणून खादी विकती घेयात। प्रधानमंत्री मोदीचो उलो। उत्सवी सिजनात स्वदेशी घेयात। वोकल फॉर लोकलाचो भारतीयांक केलो उगडास। खालिस्तानी हरदीप सिंग निज्जर हत्या प्रकरणात अमेरिकेच्या दूतावासाचो गौप्यस्फोट। 5 आय देशांनी भारता आड कॅनडाक दिल्या इंटेलिजन्स म्हायती। सरकाराक जाय जाल्यार बायलांक लोकसभा विधानसभेक फाल्यां 33% आरक्षण दिवं येता। सेन्सेक्स डिलिमिटेशनाकडे संबंध ना। राहुल गांधी म्हणटा पंचायतींनी आरक्षण गेम चेंजर। आफ्रियन युनियनाक G20 मंचाचो पुराय वांगडी करून भारतान सिद्ध केले आपले फुडारपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची मन की बात। बायलांक 33% आरक्षण योग्य दिशेन पावल म्हणटा बॉलिवूड एक्टर प्रियांका चोप्रा। अंमलबजावणी खंय जाता तितल्या बेगीन जावची। तामिळनाडूक दिसाक कावेरीचे 5,000 क्युसेस उदक सोडपाच्या कोर्टाच्या निर्णयाआड बंगळुरूत शेतकऱ्यांचो मंगळारा शहर बंदाचो उलो। 2023च्या दिल्ली युनिव्हर्सिटी स्टुडंट युनियन वेंचणुकेत ABVP जिखले। अध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिवपद नॅशनल स्टुडंट ऑफ इंडिया युनियनचो उपाध्यक्ष। एशिया गेम्स 2023 भारताक 5 पदकां। रोविंगात 2 कांस्य आणि 1 रौप्य पदक। शूटिंगात 1 कांस्य आणि 1 रौप्य पदक। भारतान ऑस्ट्रेलियाक धाडायले। ऑस्ट्रेलिया आड वनडेत आत्तामेरेन भारताचो सगळ्यांत चड 399 स्कोर। श्रेयस ग्रिलाची सेंचुरी। सूर्यकुमारान ठोकले 32 बॉलात 72। शेअर मार्केट नेगेटिव्ह उक्ते। निफ्टी 19,600 उक्ते जाल्यार सेन्सेक्स 65,900 उक्ते।